5 जाण जे ट्रस्टी जाल्या पळय ते आमचे सगळे गांवांची एकूच रिक्वेस्ट आसा तेंचे कडेन की ते 6 जाण ट्रस्टी जी आहा पळय ती फाटी घेवची. आमकां सगळे गांवांक सगळे जे देवस्थानाचे सगळे गांवाचे फूल ना बाकी आख्या गांवाची आहा तेन्ना तेंचे ट्रस्टी फाटी घेवपाची आनी आमकां सगळे गांवांक तेंचे ट्रस्टी करपाचे. तेंकां आमी घेता आनी आमी सगळे ट्रस्टी जाता. कळ्ळें तुका न्हू ते आमची सगळे गांव ग्रामस्थांची तुमची इच्छा. सो आता इशू कितें आसा जे ट्रस्टी आता तुमी पळय म्हणटा ट्रस्टी म्हणजे कितें आहा हे देवस्थानाक जाली 48 वर्सां टोटल म्हणजे 40 वर्सां थंय हांगासर देवस्थाना कडेन एक तुवस आसली आनी एक फक्त झाडूच आसले. तुवस आनी एकूच झाडूच आसले 40 वर्सां. तेच्या नंतर जो नारायण मौलजी जो आतां अध्यक्ष जाला पळय देवस्थानाचो तिणें आमकां आख्खे गांवांक सांगलें कितें हे 10 जाण देवस्थान 10 जाण घेवन चलता 10 जाणांक अधिकार म्हटलो आनी आमी आख्खो गांव तो आमचो सगळो देवस्थानाक सगळे आख्खो लोक तो देवान सगळो लोक देवान बसलो आनी तेणी सांगलें की सगळे लोक पयशे काडया आनी आमी देवस्थान उबें करया. पयलीं देवूळ हांगा नासलें मागीर सगळें देवूळ जावन हे आतां 7 वर्सां जालीं देवूळ जावन. तेच्या नंतर तेंच्यांनी गांवांक कोणाकूच सांगनासतना ते 7 जाण गेले आनी ट्रस्ट जाले 7 जाण गेले आनी कोणाकूच सांगना आमकां आनी आतां ते लॉक मारता आमकां कोणाकूच सांगना आनी ते आपलो रायट घेवन ते बसले आनी आमकां कोणा भितर घेयना ते आमकां कोण रायट दवरूंक ना आमकां पळय तुजो लोकूय गेला हेंचे 2 फावटी. वाटी सगळो देवाक हातभार लावंक सगळ्यांचो हातभार आहा सगळ्यांचो आनी आतां तेंच्यांनी चोरून ट्रस्टी केली आमकां कळनासतना सगळ्यांचो कोणाच सगळ्यांक एकठांय घेवन करूंक ना. सगळीं जाणां एकठांय जावची आनी सगळीं बरे भशेन रावपाची ही आमची इतली हें आसा म्हणजे ते फाटी घेवंक तयार ना. तेन्ना तुमी कितें तें पळया. आम्ही देवस्थान केलां 5 जाणांनी हें विनायक तळगांवकर बावुलो मोलची वसंत केरकार सीताराम नाटेकर उत्तम वडाडेकर हे 5 जाण हे झाड हांगासर वडाचें आनी आपट्याचें एक वडाचें एक आनी मातयेचें एक 3 झाडां हांगा आसलेलीं. ही 1974 सालांतली गजाल सांगता हांव तुका. त्या वेळार आमी हांगासर कामाचे गेले खंय गेले बिले जाल्यार हांगा येवन बसताले. खडपा हें रान हांगा कांयच ना रानूच ह्यो बिल्डिंग्यो मेली आतां बांदल्या रान आसलेलें. अशें 2 म्हयने जाले आमी चलता आमी हांगा बसून. मागीर आमच्याच मनान जालें की खंय तरी वचून आमी देवस्थान हें पळोवया कित्याक हांगा शिमा लागीं आहा हें कप्याल लागीं आहा हांगा आनी एक कप्याला धाकटें हें आसा तेका लागून आमी खंय तरी देवळान या आनी पळोवया प्रसाद घेवन. तेन्ना आमी 5 जाण गेले. ते 5 जाण आसले तितले गेले आमी खंय काणका वेल्ला सातेरीच्या देवळान गेले आनी थंयसर त्या भटाक सांगलें आमकां प्रसाद घेवंक जाय ते कितें तरी देवाचें आहा जाल्यार. त्या भटान सांगलें हांव पळोवया. तेणी सांगलो हांगा देव आहा शिमेश्वर ब्राह्मण राष्ट्रोळी सती देवी पुरवण आनी गणपती. आतां आमकां हे भायर कित्याक उडयतात तें आमकां कळोंक जायना. आमी देवस्थान करून त्या भटान आमकां सांगलें थंय देव आहा तेन्ना आमी विचारलें ताका तें कितें करपाचें आतां देव आहा तें. तेणी सांगलें शिमेश्वर ब्राह्मण राष्ट्रोळी आसा. आमी थंय विचारलें ताका आमी कितें करपाचें. तुमी म्हणाले थंय भट जेवा वर्सान एकदां थंयसर. ह्या देवस्थानाचो हांव सेक्रेटरी. आतां आमचे हे ग्रामस्थ सगळो लोक हांगासर येयल्लो कित्याक आसा जाणां की ह्या 7 जाणांनी आमकां लोकांक विश्वासघात केल्लो आहा. तेंच्यांनी लोक वचून आपली ट्रस्टी रजिस्टर केल्ली आहा म्हणून हो आमचो लोक सगळो येयल्लो हांगासर आहा. तर हो घात आमकां असो पत्करूंक ना. आतां तेंच्यांनी कितें केलां अशी खूब भटा कडल्यान चाळी हाडली सगळें फॉर्जरी करून ताका सांगलें कोर्टाचे मनीस येयल्या फोंडपेटी फोडली थंय चोरून खाल्लें. इतल्यान हेका आतां कोण विचारतलो ना अशें दिसता तेंकां. म्हणटकूच आमचो हिशोब तितलोच आहा जे आतां तेंच्यांनी कमिटी नेही केल्या ती फॉर्जरीची आहा. कोण आपलो मनीस आतां दुसऱ्या देवळाचो हेंच्यांनी एड केल्लो आहा. म्हणटकूच हें आमकां ह्या ग्रामस्थांक असलें नाका. म्हणटकूच ताका लागून आमचो ओपोज आहा सारको. आनी हे जे पळय करता न्हू सगळे हे फॉर्जरीच आहा सगळे. हे सगळे फटींगपणांनी केल्लें आहा फक्त पयशां खातीर. हे पयशे तेंचो नदर आहा फक्त पयशांचेर. म्हणून हांव कितें म्हणूंक सोदता तुमकां की ह्या ग्रामस्थांक जशें फटयलां न्हू. म्हाजो घोव पयलीं भितर आसलो 7 जाणांच्या मदीं. आमकां जशें कळ्ळें न्हू की बाबा 10 जाणांक भायर काडून तुमी सगळे जाण आपूण ट्रस्ट करूंक सोदता म्हणून आमी आमच्या घोवाक फाटी घेतली. आता तुमचो मिस्टर खंय आसा. मिस्टर घरा आहा आमचें शॉप आहा तेजेर हें आहा म्हणजे आमी सांगलें म्हणून जायना पावना तेणी सांगून तेणी दिला न्हू रेजिग्नेशन. सायन मारून तेतून रेजिग्नेशन एक्सेप्टन्स आसता ते तेंचे कडेन आसता. सो तुमी आता सगळ्या लोकां वांगडा 10 जाणांकडेन आहा. ह्या देवस्थानाचो हांव सेक्रेटरी. आतां आमचे हे ग्रामस्थ सगळो लोक हांगासर येयल्लो कित्याक आसा जाणां की ह्या 7 जाणांनी आमकां लोकांक विश्वासघात केल्लो आहा.
तेंच्यांनी दोन वचन आपली ट्रस्टी रजिस्टर केल्ली आहा म्हणून हो आमचो लोक सगळो येयल्लो हांगासर आहा. तर हो घात आमकां असो पत्करूंक ना. आतां तेंच्यांनी कितें केलां, अशी खूब कोर्टा कडल्यान चाय हाडली, सगळें फॉर्जरी करून ताका सांगलें कोर्टाचे मनीस येयल्या, फोंडपेटी फोडली, थंय चोरून खाल्लें. तितल्यान हेका आतां कोण विचारतलो ना अशें दिसता तांकां. म्हणटकच आमचो हिशोब इतलोच आहा, जे आतां तेंच्यांनी कमिटी नेई केल्या ती फॉर्जरीची आहा. कोण एकलो मनीस आतां दुसऱ्या देवळाचो हेंच्यांनी एड केल्लो आहा. म्हणटकच हें आमकां ह्या ग्रामस्थांक असलें नाका. म्हणटकच ताका लागून आमचो ओपोज आहा सारको. आनी हे जे पळय करता न्हू सगळे हे फॉर्जरीच आहा सगळे. हे सगळे फटींगपणांनी केल्लें आहा फक्त पयशां खातीर. एज अ सेक्रेटरी नात्यान हांव सांगूंक सोदतां, फाल्यांच्यान आमी आमची लेटराची एक्झिक्युटीव कमिटी आमी आहा पळय ती आमी फाल्यां लेटर पुलिशेक करता, मामलेदाराक करता, कलेक्टराक करता, सब रजिस्टराक करता आनी एक CMाक करता सब रजिस्टर आनी सब रजिस्टराक. आनी हेतून आमकां 8 दिसां भितर आमकां कितें तें कळोंक जाय. नाजाल्यार सुटावो जावंक जावो, नाजाल्यार आमी आमचो कायदो कितें हातीन घेतलो मागीर आमकां ब्लेम करपाचें ना. आमी नाजाल्यार आमी देवळाक आमी लोक मारतले, ग्रामस्थ धरून सगळे. हेका रिस्पॉन्सिबल हो आमचो गव्हर्मेंट आसता. ह्या देवस्थानाचो अध्यक्ष आणि आयज आमच्या ह्या लोकांचेर ग्रामस्थांचेर अशी परिस्थिती येयलेली आसा की आमी हांगासर देवस्थान बरें चलतालें. हांगा लोकांचेर अशी परिस्थिती येयल्या की लोक हांगासर अक्षरशः आतां कंटाळलेले आहात. कित्याक सांग, आमी देवस्थान ग्रामस्थ म्हणून चलयताले, ग्रामस्थ म्हणून आमकां कमिटी लोकांनी काडलेली, पूण काही तरी आमचे 7 जाण लोक आहात हांगासले, ते तुमकां नांवां सांगता, इलॅबरेट करता हांव. 7 जाण लोक गेले आनी हेतून सब रजिस्टरान वचून ट्रस्ट डीड ऑफ ट्रस्ट रजिस्टर केल्लेली आहा. ती 2024 तिका 1.5 वरां जालें आतां. आनी त्या हेतूनसून आमकां कसलेच कॉन्फिडन्सान तेंच्यांनी घेयनासतना लोकांक एकान एक ग्रामस्थ तुमच्या वांगडा आहा पळय, तुमकां हांकां कोणाकूच कॉन्फिडन्सान तेंच्यांनी घेवंक ना. त्या खातीर आमी आयजचो जो प्रेस घेवपाचें कारण म्हटल्यार आमी आतां हेतून आतां 2 पार्टी जाल्लेले आसात. ते 7 जाण भितर आहा म्हणजे तेंच्यांनी आपूण ट्रस्ट रजिस्टर केल्या आनी ते आतां आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना तेंच्यांनी केला. ते आमकां ह्या लोकांक मान्य ना. तुमकां मान्य आहा रे? हे देवूळ जे आहले पळय हे 10 जाणां वांगडा चलताले. आता तुमचो मेन डिमांड कितें आसा हेचो? डिमांड हे आतां पळय हांव मागता हे पळय आतां 7 जाण आहले, तेतून एकट्यान कोणी आमचें हें केलां, रेजिग्नेशन दिलां. तितून आपूण राजू लिंगोडकर म्हणटा पळय तेणी रेजिग्नेशन दिलें. हेतून आतां नारायण मलजी, दिगंबर मलजी, हनुमंत मालवणकर, उदय मालवणकर, श्याम वांयगडकर आनी सीताराम तळगांवकर आनी राजू लिंगोडकर हेणी तांकां रेजिग्नेशन दिलां. हेचेर आमी तेंचे कडेन मागणी करता की ह्या गांवांक आख्या तेंच्यांनी कितें तो तेंचो निकाल लावचो, नाजाल्यार हे फुडें खंयचे खंय पावतले. मागीर कोणी तरी आमचो गुन्यांव करपाचो न्हू हेतून. सो आतां ट्रस्ट फॉर्म केला तेतून तुमकां ह्या ट्रस्टान घेवपाचें काय तो घेवपाचें इन सेन्स आमकां सारकें ट्रस्टी म्हणून घेवपाचें, तो कॅन्सील करून न्यू करपाचो. हे राजू लिंगोडकर म्हणटा पळय तेणी ताका रेजिग्नेशन दिल्लेलें आहा. ही तेची बायल ती म्हणटा आपूण 10 जाणां वांगडा रावतलेली म्हणटा. तुका सांग, आमी 3य कन्सर्न ऑफिसांनी आमी कंप्लेंट दिल्ली, पुलिशेन कंप्लेंट दिल्ली की आमच्या देवळाचे भटजीन जो भट आहा पळय, सोकॉल्ड भट म्हणटा पळय, तेणी चावी काडून तांकां दिली आनी ताका सांगलें खंय घरा कडेन येवन ना कोर्टाचो मनीस येयला आपूण आनी आपल्याक ती चावी तुमचो नंबर काडूंक जाय म्हणून तेंच्यांनी काडली आनी तेजी बायलेन आनी तेणी ताका चावी दिली. तेचे उपरांत आमी गेले आनी म्हापसा पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट बरयली. कंप्लेंट बरयना फुडें कसलीच एक्शन जावंक ना. तेचे उपरांत मागीर मामलेदारान गेले आमी कंप्लेंट घेवन की बाबा तूं मामलेदाराक विचारलें. मामलेदार आमकां डायरेक्ट सांगलें मामलेदारान की पळय तुमचें रजिस्टर ना आमचे कडेन. रजिस्टर नासलेल्या कारणान तुमी म्हणूंक लागलो कितें आहा तें परते पुलिशेनूच पळया म्हणून. तेचे उपरांत आमी डेप्युटी कलेक्टरान आमकां धाडले पुलिशेन, 145 सेक्शन लायलें आनी तेचे उपरांत थंय गेले. थंय तेणी सांगलें आपूण तुमकां डेट दिता. डेट दिवन आमकां आपयलें. आमी 8 जाण हे ग्रामस्थांतले 8 जाण आमी थंयसर गेले. थंय तेणी सांगलें तो येवंक ना. तेणी एपय लेटर दिला म्हणटा कसलें डिडाचें हेचे प्रमाणे आमी चलतात म्हणून. आतां खंयची डीड आमी एक्सेप्टूच करूंक ना ती डीड म्हणून. आमी हे लोक डीड जर आसली जाल्यार आमी हे लोक आमी आज ते डिडा वांगडा आसतले आसले न्हू, पूण तेंच्यांनी आमकां हेंच करूंक ना.
आणि कलेक्टरा कडेन कितले फावटी तुमच्या हियरिंग कलेक्टरा कडेन आमी एक फावटी गेले, तिने डायरेक्ट एक हियरिंग दिल्लो 5 सारको, म्हणजे यो तुमचे भितर कितें सॉर्ट आउट जाता जाल्यार पळोवया जाल्यार ते येवंक ना. सो कलेक्टरान कितें मागीर ऑर्डर कितें तिने सांगले, तिने बाबा रे तिने येवन दनपारा लेटर दिला म्हणूंक लागलो आनी आमकां 4 येयल्ले, तांकां सगळ्यांक नोटीसी बिटीसी काडल्यो आनी 4 आमी वचना फुडें तिने सांगले आमकां की तुमचे कडेन तेंच्यांनी हें धाडलां, लेटर धाडलां आमकां की आमी सारके आहा म्हणून, आमी कसले थंय हे डिस्प्यूट काय करूंक ना. ते येवपाकूय रेडी ना जाल्यार आमी कोणा कडेन उलोवपाचें आतां, आनी ते कोणाच्या प्रेशराचेर कितें हें चलता गव्हर्मेंट फंक्शनींग जाता जाल्यार आमकां कांय खबर ना. ही 10 जाणांची गजाल, लोक पळय आयज कितलो ह्यो कांयच न्हू, तेंची भुरगीं बाळां येवंक ना, हे सगळो लोक हांगासर हे प्रोग्राम करताले. आतां ते 7 जाण म्हणटा आमी नाटकां करतले, नाटकां आतां कोणाक घेवन करतले? हे डिस्प्युटान नाटकां करपाची हांगासर आमी अर्दो लोक, अर्दे वयर लोक 85% लोक हांगासर गांवार पडलेलो आहा रस्त्यात पळय. कितें जाय तें सांगूंक जायना मागीर हेतून मागीर लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कितें जालें जाल्यार हेतून आमकां कोणी हें करपाचें ना. इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागता तुमच्या माध्यमांतसून, हे गव्हर्मेंट प्रशासना कडेन हांव मागोवंक सोदता की बाबा हेचेर कितें तर तुमी तोडगो काडचो, नाल्यार हेचेर खूब प्रॉब्लेम जातलो हांगासर. गुंडपेटी फोडलेली ती पोलिसांकडे फुटेज मागलेली, ती अजून फुटेज मेळना. ती चोरी जाल्या म्हणटा जाल्यार ती फुटेज तरी तेंच्यांनी दिवपा जाय न्हू, ती अजून फुटेज आमकां मेळना, कांय ना. मेन म्हणटा ते लॉक मारला पोलिसांनी लॉक मारला, चावी तेंचे कडेन आहा. फुटेज येवन ते कॉन्स्टेबलान कोणी तरी चेक करूंक जाय न्हू. आणि हे पर्सनल कॅमेरा घातल्या आणि पर्सनल कॅमेरा लायला आणि त्याचो एक्सेस आपल्या कडेन दवरला तेंच्यांनी. कोणी एक्सेस आपल्याकडे दवरला? आता ते म्हणटा न्हू सो कॉल्ड ट्रस्टीज म्हणटा न्हू आपूण ते हांगासले. अरे एक म्हाका सांग, ही ट्रस्टी कशी म्हणून जातली? जी जागा गव्हर्मेंटाची जी कोमलेदाद म्हणटा पळय त्या ग्रुपाची जागा जाल्यार ही जे हांगासर देवस्थानाचे ट्रस्ट फाल्यां ही बिल्डींग म्हणटले आमची म्हणटा तेचेर कब्जा करूंक धांवतले, अशें जातलें जाल्यार सांगचें कोणी तरी. ते तेका एक कन्सर्न पेपर आसूंक जाय न्हू की बाबा अशें, तेचे उपरांत ती डीड जावंक जाय. हें कितें तर नाका जालें. हे आतां अर्दो लोक आतां अर्द्या वयर गांवांतलो अर्दो लोक आतां हांगासर अर्दोच आहा आनी येवपाचो.